पासपोर्टांच्या रिवोकेशनाक लागून एका खिणान गोंयकार आपले नागरिकपण वगडावन बसता। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेर्सान इंटरनल सर्क्युलर काढून गोंयकारांक फोंडान घातल्यात। गोंयच्या एक्टिविस्टांनी सरकाराचेर आरोप केला। भारतान जल्माक येवनय भारतीयत्व काबार करपाचे हे षडयंत्र तांणी आरोप केला। पासपोर्ट रिवोक करपाक गेल्लो तेन्ना एका गोंयकाराक ही माहिती कळ्ळी। गोंय सरकार गोंयकारांक हक्का भायरे करून सोडटले अशें म्हणत आझाद मैदानाचेर पत्रकार परिशदेक घेतिल्ल्या एक्टिविस्टांनी सरकाराचो कडक उतरांनी निषेध केलो। जानेवारी मेरेन ह्या सर्क्युलराचेर जाप मेळपाक जाय, नाजाल्यार गोंयभर वचून जागर करतले अशें ह्या आंदोलकांनी सरकाराक शिटकायले। रिवोक करतात, रिन्यू करपाक पासपोर्ट आनी रेजिस्टर करतात आपले असेंतो पोर्चुगल। त्यांचो पासपोर्ट जेन्ना रिवोक जाता तेन्ना गोंयकार बापडे खंय वतात? आमच्या गोंयच्या पासपोर्ट ऑफिसांत वतात। कितें म्हणून? आपलो इंडियन पासपोर्ट सरेंडर करपा खातीर। पूण जेन्ना आतां हे जे सर्क्युलर आयलां नोव्हेंबराक 2020 साकून 22 साकून, तेन्ना गेल्यार आतां गोंयचे पासपोर्ट ऑफिस इज नॉट इशुईंग देम द सरेंडर सर्टिफिकेट। सरेंडर सर्टिफिकेट म्हणटा ती गरजेची। सरेंडर सर्टिफिकेट ना जाल्यार यू कॅनॉट एप्लाय फॉर OCI। आणि OCI म्हणल्यार कितें? OCI म्हणल्यार ऑर्डिनरी सिटीजन ऑफ इंडिया म्हणून, ओरिजिनल सिटीजन ऑफ इंडिया वीच मिन्स OCI ते एक एप्लाय करपाची आसता। पूण आतां पासपोर्ट ऑफिसांनी ते बंद केल्ले आसा आनी वेन ते बंद केल्ले आसा आनी दे आर नॉट इशुईंग अस द सरेंडर सर्टिफिकेट, वन कॅनॉट एप्लाय OCI। सो वॉट इट हॅपन्स, गोवन इज वन्स द गोवन जाले पासपोर्ट कोण पोर्चुगीज केलो तो जालो फॉरेनर, ताचे सगळे रायट्स रेलिंग्विश जातात। आणि दॅट यू टॉक आउट ऑफ मेन क्वेश्चन ऑफ दीस बाय रिवोकिंग द पासपोर्ट, जेन्ना पासपोर्ट रिवोक करता वन हॅज ऑलरेडी बीन पनिश्ड बाय द वन पर्सन इज ऑलरेडी पनिश्ड। OCI एप्लाय करपाक मेळना म्हणल्यार ताका पनिश केला। कित्याक? वाय इफ दीस हे समज तुमी केले जाल्यार तुमी यू आर डिनायींग, द ऑफिस इज डिनायींग द पर्सन द रायट टू हॅव टू एप्लाय फॉर OCI स्टेटस। म्हणल्यार ताचो OCI स्टेटस ऑटोमॅटिकली वता। आणि हांव म्हणटा यू कॅन रिवोक द पासपोर्ट बट हीज ओरिजीन बर्थ इज इन इंडिया। अरे कित्याक पळय, यू कॅन रिवोक द पासपोर्ट ते करपाक जाता, बट द इज ओरिजीन ऑफ बर्थ इज इन इंडिया। तो जल्माक आयल्लो आसा इंडियाक, पूण ताका तो रायट मेळना। तूं ते पोर्चुगीज पासपोर्ट केलो, तूं गेलो, तुका आनी OCI ना। सो ताजे जे रायट आसा तो जल्माक खंय येवं, गोंयांत येवं, मुंबय येवं, कर्नाटका येवं, महाराष्ट्रा येवं, दिल्ली येवं, खंय येवं। पूण समज आतां गोंयचो मनीस गोंयांत जल्माक आयला आनी तेणे समज ते रिवोक केला आनी ताका समज सरेंडर सर्टिफिकेट मेळना, OCI मेळना, जाल्यार ताजे ते रायट्स गेले, ते रायट्स ऑटोमॅटिकली रेलिंग्विश जाता। मात कॉमीक दिसता, फॉरेनर्सांक बरो रूल आसा। कितें? OCI फॅसिलिटी वॉज स्पेशली क्रिएटेड फॉर फॉरेनर्स वीथ इंडियन ओरिजीन टू मेंटेन देअर कनेक्शन विथ इंडिया। म्हणजे इंडियाचे आपले नाते आसा म्हणून जाय तेन्ना काम केले, ताका जाय तेन्ना येवपाक मेळटा, जाय तितले रावपाक मेळटा, वचूंक मेळटा। बट एक कॉमीक दिसता म्हणल्यार अ फॉरेनर हू इज मॅरीड टू अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजीन कॅन गेट एन OCI। म्हणजे एक कॅनेडियन समज गोंयकारा कडेन लग्न जालां, एक अमेरिकन समज गोंयकारा कडेन लग्न जालां, एक UKचे कोण तरी आमच्या गोंयच्या चल्या कडेन लग्न जालां, ताका स्टेटस मेळटा OCIचो। पूण आमचो तो काडून वयला, सावंता कडेन मागता, NRI कमिशनरा कडेन मागता, आनी सदानंद तनावडे कडेन मागता MP जेका आसा, श्रीपाता कडेन मागता हे जो MP आसा। मातशें ते मोदीक सांगात आनी मातशें हें करात, कित्याक रिजॉल्व जावचा जाय मॅटर। गिव रिलीफ टू द एफेक्टेड पीपल बाय ग्रांटींग OCI स्टेटस बिफोर द एंड दीस इयर एंड्स। हे करपाचें आसलें, रिवोकेशन आसलें। एक वर्स पयलें तेणी MEN हें काडलो, सर्क्युलर काडलेलो, पूण हो एक वर्स लेगून भितर उरलो, कोणाकूच कांय कळोंक ना। कांयच कळनासतना जे आमचे भायर आसलेले लोक ते आपणाचो असेंत घेवन आपणाची इंडियन पासपोर्ट रिन्यू करपाक गेल्या, तेन्ना तांकां कळलें आमकां इंडियेचेय नो म्हणून आमी आनी बायलेय नो म्हणून, कित्याक ते कडेन ती पासपोर्ट ऑलरेडी रिवोक जाली। सो हितून तांकां खूब त्रास जालो। आमचे कडेन पासपोर्ट आसून, आमी इंडियन पासपोर्ट आसून, आमचे सगळे इंडियेचे आसून फाल्यां आमी गोंयकार आसचे ना। जे पळय वयले आतां हाय एंड येयल्या लोक हिंगा बिल्डिंगां बांदल्या, ती बेश्टी येवंक ना। हे वयले गुजराती, दिल्ली आनी सगळे येवन पळय हाय एंड येयल्या थिंगा लोक, ते आमकां आउट नंबर करतल्यात आनी फाल्यां सकाळीं तर आमी तर आमचो हक मागून गेले, आमकां म्हणटले ते पुर्तुगेज कोण हितून हिंदू क्रिस्तांव न्हू, हितून हिंदू मुस्लीम जे नीज गोंयकार आहा तेणी हो पळोवपाचें, त्योर वचोन काडात।
आमी आतां पळयलां भारतीय जनता पार्टी जेन्नाच्यान सत्तेचेर येयल्यात जेन्नाच्यान हे पावराचेर येयल्यात न्हू सगळ्या गोंयकारां वांगडा डॉक्युमेंटेशन खेळटात. स्टार्टींग केलें डिमॉनिटायझेशन, मागीर येयलें आतां आधाराचेर, मागीर येयलें आतां पॅन कार्डाचेर, हे लिंक करा ते लिंक करा ते लिंक करा, आतां येयलें पासपोर्टाचेर. सामान्य मनशान हे जाणून घेवपाक जाय हे सरकार कितें करपाक उठल्यात ते. अरे हे सरकार कशें जाणा एग्जामीक जर हांकां बसयलें न्हू सगळ्यांक कितें खोडून 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 पेपर बरयतले हे खोडून खोडून बरयतले. हांकां अक्कलूच ना, हांकां सरकार कसो चलोवपाचो आनी लोकांचें कशें हित राखपाचें न्हू तेंच खबर ना. पाड पडलें कितें करूंक उठल्यात न्हू तें कळना. अरे हे डॉक्युमेंटेशन करपाक आतां म्हाका एक सांग, आमी बेकार आसा रे, बेकार आसा, गोंयकार बेकार आसा. जे गोंयकार हांगाच्यान भायर जे कामाक गेले न्हू ते बेकार आसा. ते कशे हाल काडटात थंय ते तांकां खबर आसा मरे, तेंच्या फॅमिलीक कशे पोसतात ते. कोण 18 वरां काम करता, कोण 16 वरां काम करता. कितें रे तुमकां हांगा ते एसेंब्लीन बसोन तुमकां नाचे करपाक काय न्हू. कोण उलयता रे तेंच्या खातीर एसेंब्लीन, कोण उलयता, खंयचो आमदार उलयता तेंच्या खातीर. आयज ऑपोजिशन खंय आहा रे, ऑपोजिशन हेंच्यांनी काबार करून सोडलें मरे. आयज ऑपोजिशन ना म्हणून एक्टिविस्टांक उबे रावचें पडटा. उठ सूट बारीक बारीक लोकांचे अन्याय जाल्यार एक्टिविस्ट उबो रावता. गोवा 365 खातीर डायलन रॉड्रिगीस आणि निखिल जल्मी.